भुरग्यांनो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया घोड्या विशीं. घोडो म्हणल्यार हॉर्स हो तण खावपी प्राणी, पूण मनशाक खूब फायदेशीर. तो शक्तिवान, वेगवान आसता. घोडे सगळ्याक मेळटात, पूण आशिया अरबस्तानांत चड. भारतांतल्यो कांय जाती सांगपाच्यो जाल्यार राजस्थानांतली मारवाडी, गुजरातांतली काठियावाडी, सिंधी, मलाणी, मणिपुरी, महाराष्ट्रांतली झुंझुना अश्यो घोड्यांच्यो लोकप्रिय जाती आसात. घोड्यांचो वेगवेगळ्या कामां खातीर वापर जाता. शर्यत, पोलो खेळपाक, सामान व्हरपाक घोडो वापरतात. उत्तर भारतांत लग्नाची वरात काडपाक तो वापरतात. भुरग्यांनो, घोडो हो सामाजीक प्राणी. ताका एकठांय रावपाक आवडटा. सामको संवेदनशील, सादूर. उबो रावन तो मुखार आशिल्ले दोनूय वाटेनचें पळोवंक शकता. ताका याद बरी उरता. घोडो तण, गंव, चण्याचो कोणो, ओट्स खाता. ताका दिसाक 20 लिटर तरी उदक लागता. पुराण काळांत अश्वमेध यत्न करताले. मागीर एक घोडो सजोवन सोडटाले. तो वता तितली जमीन तो राजाक घेतालो. घोडो आडोवप्या कडेन झुजतालो. विष्णूचो हयग्रीव हो अवतार आसा. ताका घोड्याची तकली आनी मनशाची कूड आसा. सूर्य 7 घोड्यांच्या रथांत बसून येता. इस्लाम धर्मांत पासून घोड्याक पवित्र मानला. मुहम्मद पैगंबर हांकां घोडे आवडटाले. घोड्या विशीं तशे खूब गैरसमज आसात. तो फक्त शर्यती खातीर वापरतात, पूण हें चूक. घोडो हो सैन्य, पुलीस, शेती, खेळ, येरादारी ह्या कामां खातीरूय वापरतात. आदल्या तेंपार टांगे खूब प्रसिद्ध आशिल्ले. सिनेमांनी ते पळोवपाक मेळटात. झुजांत चड करून अरबी घोडे वापरताले. भारतांत राजपूत आनी मुघल हांचे कडेन अरबी घोडेच आसताले. घोडो बसना अशें म्हणटात. बऱ्याच प्रमाणांत तें खरें. केन्नाय चुकून तो बसता. ताचें आंग सैमान उबें रावपाक न्हिदपाक तयार केलां. तांकां उबें रावन न्हिदप चड बरें पडटा. तांच्या फाटल्या पांयांत एक विशिश्ट लॉक आसता. ताका लागून तांकां उबें रावपाक सोंपें पडटा. त्रासूय जायनात. तांची फाट सरळ आसता. ती बागवाना. ताका लागून तांकां सकयल बसतना परत उबें रावतना त्रास जातात. उबो रावन न्हिदतकच ताका कोणूय आयल्यार जागो जावन पळपाक बरें पडटा. भुरग्यांनो, घोडो 30 वर्सां मेरेन जगता. ताका नेमान व्यायाम, वखदां, आहार, नितळसाणेची गरज आसता. घोड्यांच्या जाती मदीं अरबी घोडो ही सगळ्यांत पोरणी शुद्ध रक्ताची जात. हे घोडे यमन, सौदी अरेबियांत मेळटात. पळोवपाक खुबूच देखणे, चपळ. घोडे 15 हात उंच आसता. वजन 450 किलो मेरेन. अरबी घोड्याचें मोल 2.5 लाखां मेरेन आसता. युकेंतलो सॅमसम हो घोडो 1846 वर्सां आशिल्लो. तो 7 फूट 2 इंच उंच तर 1,500 किलो वजनाचो आशिल्लो. हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो घोडो. तर असो हो घोडो. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचे फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.